30th May 1987 ह्या दिसा भाव भयणींनो आमच्या गोंयच्या राज्याक फूल स्टेटहूड मेळ्ळी आनीक आमचें गोंय जालें 25वें राज 25th स्टेट ऑफ इंडियन युनियन. आयज 35 वर्सां भरतात आमचें गोंय स्टेट जायत जाल्यार. आनी स्टेट कशी आमच्या गोंयांक एक राज्य कशें आमचेर कोण राज चलयता तांकां आमी वेंचून काडटा. आमचो कारबार दिसा दिसाचो आमी वेंचून काडलेले मनीस चलयतात. आमकां जण एकल्याक ह्या आमच्या राज्यान जबाबदारी आसा. ह्या राज्यान आमकां जण एकल्याक ह्या राज्याचे नागरीक कशे हक्कूय आसात, हक्क आनी जबाबदारी आसात, रायट्स अँड ड्युटीज. तर भाव भयणींनो आयज 35 वर्सांनी जरी तर आमी आमच्या गोंयाचेर, आमच्या गोंयच्या राज्याचेर नदर मारली, आमच्या लोकांचेर आनी आमच्या जमनीचेर नदर मारली, जाल्यार आमी काळजी करपा सारकें जायतें आसा. वेगवेगळ्यो वस्तू आमकां ह्या गेल्ल्या वर्सांनी दिश्टी पडत आयल्यात. जायतीं जाणां बोवाळ मारतात आमचें राज आनीक बरे भाशेन चलोवपाक जाय म्हण. आनी तरी आसतना आयज ज्या राज्यांत आमी आसा तातूंत आजून पासून आमी खरी स्वतंत्रताय सोदता. आमी स्वतंत्र जाल्या, आमकां लिबरेट केल्यात, आमकां स्टेटहूड दिल्या, तरी पूण आयज पासून आमी मागता आमकां खरी स्वतंत्रताय जाय. आयची वाचपां भाव भयणींनो आमच्या दोळ्यां मुखार कांय बरी सोतां दवरता. आनी हें सोत म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचें सोत. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक पुनर्जीवन जावन स्वर्गार चडटा आसतना त्यो सगल्यो वस्तू बरे भाशेन सांगता. आनी शिसांनी म्हणलां आतां की तूं उगडापी उलयतात. पयलीं तूं वपारींनी उलयतालो आमकां सारकें समजनासलें ते भाशेन न्हय. आनी तूं खरेंच देवात आयला म्हूण आमी आतां सत मानता. आनी जेजून आपलो शीण जो पयलीं करतालो तोय उगडापेक केलो. आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. पूण हो विस्वास ठेवून जाल्या उपरांत पासून कसले दीस येवपाचे आसा हाचे विशीं जेजून तांकां कळयलां. आनी व्हडांतली व्हड वस्त जी ताणें कळयल्या आदी फुडेंच ती म्हणल्यार जरी तर हो संवसार म्हजेर आड गेला, म्हाका ह्या संवसारान जरी तर धुमाळो दिला जाल्यार तें तुमकांय करतल्यात, कित्याक तुमी म्हजे पाटलावदार. असले दीस येतलेत आनी असले दीस आयले आमच्या जिवितान आनी आमच्या राज्यान आनी आमचे भोंवतणी आमी पळयत जाल्यार असले आमकां दिसता वय असले दीस आयिल्ले आसात. धुमाळो सुरू जाता, हो धुमाळो सुरू जाल्लो आसा. आमीच आमचे मदें फुटून पडलेलीं आसा. जेजून सांगून दवरलां तुमीच आपले वाटेन वेतल्यात. आयज आमी जें कितें उलयता, जें कितें आमी चिंतता, जे भाशेन आमी वागता, क्रिस्ती मनीस कशे एक एकलो जायते पावटी आमी वेगवेगळे तरेन गेल्ले आसात. आमकां जायते पावटी आमी उलयता. पवित्र सभेची शिकवण जायते पावटी कुशीक मारलेली आसा अशें दिसता. जेजून सांगून दवरलें पयलेंच की आमी फुट्टल्या. आमकां फोडपाक वा आमकां आमचे मदें दुस्पट घालपाक जायते जाणां मुखारूय काडलेले आसा ते आमकां दिश्टी पडटा. थोडे पावटी दिसता की हे आमचेच, पूण आमचेच मनीस आयज आमचे मदें फुटी घालपाक मुखार सरलेले आसात. जायते पावटी आमीच विचून काडलेले आसात, तेच आमचे मदें फुटी घालपाक लागलेले आसात. आनी ह्यो फुटी घालपाक आमकां दाखयल्लीं आसा तुका हें मेळटलें, तुका हें मेळटलें, आशा दिल्या. आनी ही आशा घेवन आमी एके भाशेन आमचेंच जें बरेपण आसा, आमचेंच राज्य आसा तें फोडून उडोवपाचे वाटेर आसा. हांगाय आयज भाव भयणींनो आमी गोवा स्टेटहूड डे मनयता आसतना हे प्रश्न आमी विचारपाची गरज आसा. प्रश्न जायते आसात, तांचेर आतां व्हडली भासाभास करून घडये फायदो ना. आमकां वेळूय ना आतां सद्याक हे सगळे जे कितें प्रश्न आसात आमचे गोंयचे ते मुखार हाडूंक, तांची स्कुटावणी करपाक. पूण एक वस्त आमी खेरीत भाशेन समजूंक गरज की आमी एक, सगळे धर्माचे, सगळे जातीचे, सगळ्या खेड्यांतले तशेंच शारांतले आमी सगळे एक. आनी हो एकवट, हें एकपण आमी जरी तर सांबाळिना जाल्यार आमचें निसंटन जाता, आमी काबार जाता, आमचें गोंयकारपण काबार जाता,
आमचें अस्तित्व काबार जाता. देखून आमी पवित्र स्नान घेतलां, जी आमी क्रिस्ती भावार्थी आसा, आमी पवित्र स्नान घेतलां तें समजूंक आमकां गरज. हाच्या पयल्या वाचपान कोरिंतान हे कोरिंतकारांक ही शिकोवण दिली जेजूचें पवित्र स्नान. जाल्यार जेजू वरवीं जे पवित्र स्नान जेजून आपल्या आपोस्तलांक धाडलेले आख्ख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात आनी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. तर पवित्र त्रित्वेन भाव भयणीनो आमी एक, बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो, ते एक जण एक देव. ते भाशेन आमी घडये वेगवेगळीं आसत, आमची कार्यां वेगवेगळीं, आमकां जबाबदाऱ्यो ज्यो दिल्ल्यो आसात आमच्या राज्यान त्यो वेगवेगळ्यो, आमचे हक आसात ते जायते भाशेचे आसात. पूण ह्या वेगळेपणान आमी सगळीं एक पोरजा. आनी एक पोरजा कशी आमी हें सगळें बरेंपण एकामेका बरोबर वांटून तें जिवूं येता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जेजून बासयलां. हो पवित्र आत्मो घेवन जें कितें आमी करपाक जाय, जशें शुभ वर्तमान सोंपता आसतना जेजून म्हणलां, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेजू काळजीदार जावन ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलें, मरणाचेर जैत व्हेलें, देंवचाराचेर जैत व्हेलें. कालच्या दिसाक आमी नियाळ्ळां. तर आमकां ज्यो जबाबदारी आनी हक दिल्ले आसात, आमकां जें आमच्या राज्याचें देणें दिल्लें आसा, ताचे वरवीं आमी काळजीदार जावन ह्या संवसाराचेर, संवसाराच्या वायटाचेर, देंवचाराचे पदवेचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.